नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. स्कुला सुरू नव्या शिक्षणीक वर्साचो पयलो दीस. 2.5 म्हयन्या उपरांत शाळो गजबजल्यो. पावसाक सुसेग. नवे फ्रेंड सर्कल, नव्यो टिचरी, नव्यो क्लासी, नवे विषय. पळयात शाळेचो पयलो दीस. आकांतवादी बोको हराम आनी इसिसचे युतीन गोंयांतूय मोठे संकट. इंटेलिजन्स एजन्सींक हुस्को. बोको हरामाक वावुरपी नायजेरियन ड्रग पेडलरांची दाऊदा उपरांत इसिसा कडेनूय हात मिळवणी. आज सावन मॅगीचेर बंदी. नेस्लेन मार्केटांतल्यान स्टॉक फाटीं घेवपाची घोशणा करून 3 दिसां उपरांत मुख्यमंत्र्याची घोशणा. सभापती म्हणटा बाकीचे प्रॉडक्ट तपासात. सांतिनेज व्हाळांत प्रदूषण. मिक्रोब सोडून कांयच ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे 22 सुवातींनी इन्स्पेक्शन. व्हाळांत जैवीक कोयर, प्लास्टीक, टायर, सिवेज धरून सगळे. मनशांक घातक. पालये पठारावेलो गोल्फ कोर्स लोकांनी बंद उडयलो. तशेंच तेरेखोलचो गोल्फ कोर्स आड लोकांनी एकठांय येवचे. तेरेखोल राखण मंचाचे सभेन एक्टिव्हिस्टांचो उलो. आनी मिकीचे मातृप्रेम आयले उफाळून. आवय दुयेत आशिल्ल्यान परोलाचेर म्हयनोभर घरा वचपाक सूट दिवची म्हूण अर्ज पावलो उपजिल्लोधिकाऱ्या कडच्यान आयजी प्रिझन्सा कडेन. खबर विस्तारान. स्कुला सुरू जाली. नव्या शिक्षणीक वर्साचो सोमारा पयलो दीस. 2.5 म्हयन्यांची सुटी सोंपून गोंयभर भुरगीं शाळेन आयली. अंदू 4 जूनाक शाळा सुरू जावपाची ती सरकारान मान्सून फुडें गेल्ल्यान 8 तारखेक केली. पयल्या दिसा पावसान सुसेग घेतिल्ल्यान भुरग्यांचो शाळेचो पयलो दीस तातल्या तातून उमेदीन गेलो. कांय जाण नवे फ्रेंड सर्कल, नव्यो टिचरी मेळटल्यो म्हूण उमेदीन. कांय जाणांक फुडले क्लासीन प्रमोट जाले म्हूण उमेद. कांय जाणांक नव्या विशयांची उमळशीक. पळयात शाळेचो पयलो दीस. सोमारा शाळेचो पयलो दीस. फाटले 2-2.5 म्हयने रित्यो आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा सोमारा भुरग्यांनी परत गजबजल्यो. नवो युनिफॉर्म, नवी पुस्तकां, नवे जोते, नवे टिफिन बॉक्स, नवे दप्तर घेवन शाळेन वचपाचो उत्साह. मिड डे मिलाचो मेनूय बदलता. शाळेंतले फ्रेंड सर्कल परत मेळटले म्हूण भुरग्यांक उमेद. बाकी वर्सभर अभ्यास आसा तो आसाच. स्कुलाचो पयलो दीस म्हणटकच सगळ्याच भुरग्यांक खूब उमेद आसता. इश्कोलान सगळेच नवीन आसता, तांकां बुकां नवीन आसता, टिचरी नवीन आसता, फ्रेंडां नवीन मेळटा. आज पयलो दीस म्हणटकच आमी तांकां टायम टेबल दिता, टिचरी वतात सगळ्यो क्लासीनी. आज फक्त पयले 4च पिरियड आसता आनी इश्कोल 10-15 सुट्टले आज. First day, but it's truly we are in 10th, so obviously first day only teacher started telling us about all the exams and all. So just first day, instead of becoming an excitement, become just now the opposite. We can spend our time with our friends rather than sitting at home. You just get boring at home. All the teachers are not expecting us to study really hard. We are very happy. In fact, you just get to talk to them, spend a lot of time rather than sitting idle at home. So my plan will be to clear the 9th with a good marks. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आकांतवादी बोको हराम आनी इसिस एकठांय आयिल्ल्यान जगाकूच न्ही गोंयांतूय मोठे संकट वावुरता म्हूण इंटेलिजन्स एजन्सीचो रिपोर्ट सांगता. गोंयांत नायजेरियन ड्रग पेडलरांचें मोठें नेटवर्क आशिल्ल्यान बोको हराम इसिसच्या युतीचो मोठो धोको आसा म्हणपाचो हुस्को वन इंडिया पोर्टलाच्या रिपोर्टान इंटेलिजन्स अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. गोंयांत नायजेरियना वरवीं ड्रग्स रॅकेट चलोवपी बोको हरामाची दाऊदाच्या गँगा कडेन पयलींच हात मिळवणी आसा. गोंय पुलीस आनी सरकार मात हाचेर जाय तितलो गंभीर दिसना. पळयात खासा रिपोर्ट. ड्रग्स आकांतवादाच्या टायम बॉम्बाचेर गोंय बसलां. आकांतवाद आनी ड्रग्साचो विळखो आवळत चल्ला. हे परिस्थितींतूय राजकारणी, सरकार आनी गोंयचे पुलीस नायजेरियन ड्रग माफिया आनी पेडलरांच्या गँगाचेर जाय तितले गंभीर दिसनात. आकांतवादी इसिसाक ड्रग्सांतल्यान फंडिंग करपी बोको हराम गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात वावुरता. इसिसा कडेन तितलोच खतरनाक आकांतवादी बोको हरामाचो मुखेली अबू बकर शेकाऊन शेकँड केला. आकांतवादाच्या मळार ही मोठी आनी हुस्क्याची गजाल. इंटेलिजन्स एजन्सीच्या सुत्रांनी वन इंडिया पोर्टलाक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण
बोको हरामान इसिसाक पुराय तेंको दिवपाचें थारायल्ल्यान पुराय जगा खातीर ही धोक्याची युती. ह्या युतीक लागून इसिसाक आकांतवाद पातळावंक मोठो आदार जातलो. ह्या दोनूय संघटनांची वावुरपाची पद्दत एकसारकीच. आकांतवादाक विटामीन यम मेळटा ड्रग्साच्या धंद्यांतल्यान. आकांतवादाक फंडिंग करपाक बोको हरामाक मुखेल आदार ड्रग्साचो. असल्या कामाक इसिस ड्रग्सांतलो पयसो वापरता. ह्या भयानक युतीचो जागतीक पांवड्यार धोको वाडलाच, तातले तातूंत भारताक आनी गोंयांक चड. कारण नायजेरियन ड्रग पेडलरांच्या जाळ्याची मुळां गोंयांत बरीच खोल मेरेन पातळ्ळ्यात. नायजेरियन ड्रग पेडलरा कडच्यान खंय बोको हरामाक फंडिंग जाता. भारतांत ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपा खातीर बोको हरामान पोरू दाऊद इब्राहिमा कडेनूय शेकेंड केला. गोंयच्या ड्रग्सांतलो बोको हराम आकांतवादी इसिसा मेरेन सहज पावंक शकता. सेक्युरिटी अलर्टा प्रमाण बोको हराम आनी इसिसाची युती जगाक धोक्याची. ह्या नेटार इसिस वावर वाडयतली. ह्या जागतीक आकांतवादाक ड्रग्सांतल्यान मेळपी पयशांचें नेटवर्क फोडपाक गोंयच्या सेक्युरिटी एजन्सींनी जाय तितलो दमूय दिसना आनी इच्छाय दिसना. सरकारूय तितलेशें गंभीर दिसना. ड्रग नॅक्ससांत घुसपल्ल्या दुबावीत पुलिसांक बरे दीस आयल्यात. दुसरे वटेन दर्यादेग वाठारांतलो मंत्री आमदार आपापल्या गँगांक साल्वार करूंक पेटल्यात. गोंयकारांक सध्या वाली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान आयज सावन मॅगीचेर बंदी. नेस्लेन मार्केटांतल्यान स्टॉक फाटीं घेवपाची घोशणा करून 3 दीस जाले उपरांत म्हापश्या कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान ही गजाल स्पश्ट केली. गोंयान टेस्ट केल्ले सॅम्पल लेड आनी MSGक नेगेटिव्ह मेळ्ळा. 30 सॅम्पलां भायल्या राज्यान टेस्टीक धाडटले म्हूण पार्सेकार उलयलो. सभापती राजेंद्र आल्लेकार म्हणटा मॅगीच न्ही तसल्या सगळ्या ब्रँडाच्या फूड प्रॉडक्टांची आत्र्या पयऱ्यान टेस्ट जावंक जाय. The samples collected from Goa unit, which is situated in Bicholi Taluka, were analyzed, were collected from the market and they were analyzed. And results of the analysis did not reveal any objectionable things. And as such, earlier I was of the opinion to allow it to continue. But the way the reports from the other states are coming up, I feel it is not proper on my part to take a risk with the lives of the natives, and therefore from tomorrow we are banning this particular product till further order. Simultaneously, I would suggest my director to take additional samples, and I have already told to do second test, but simultaneously I would like that the same samples be tested by neighboring states laboratories also. सभापती राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा मॅगीच्या निमतान बहुदेशीय कंपन्यांचे भारतातले एक मोठे कारस्थान उक्ताडार आयला. फक्त मॅगीज न्ही सगळ्या फूड प्रॉडक्टांच्यो आत्र्या पयऱ्यान टेस्टी जावंक जाय. मल्टीनॅशनल भायल्यो कंपनी तर तांचे एक पद्दत अशी आसा की हांगासरलो आमच्या ह्या देशांतलो भारतीय मनीस जो आसा इंडियन आसा ताज्या बद्दल व्हडली चिंता न करता तांकां जो प्रॉडक्ट तांचो जो विकपाचो आसा तो कसोय करून बाय हूक अँड क्रूक विकप ताका सगळेच मल्टीनॅशनल अशें करता अशें न्ही. पूण ती टेस्ट वाडयता आसतना जो भितर इनग्रेडियंट घालता जें भितर घालता ताजो शरिराचेर तांच्या आरोग्याचेर परिणाम कितें जाता हाजी व्हडली चिंता करप ना. ही तांची पद्दत आसा. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की अशे हे सगळे मल्टीनॅशनल्स जे आसा तांच्या भारत आमचो देश हो डंपिंग ग्राउंड आसा. Do you think just like Maggi, all such products, all such soft drinks should be tested? नॅचरली आनी कंपल्सरिली करपाक जाय तें. ताजे खातीर कायदेय आसात आमचे कडेन, पण दुर्दैवान आमची जी एडमिनिस्ट्रेटीव मशिनरी जी आसा ती ताज्या बद्दल जाय तितली अलर्ट ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता की अशे जे प्रॉडक्ट्स आसा तांचे रेग्युलर टेस्टिंग जायत रावपाक जाय. 3 दीस फाटीं नेस्लेन मार्केटांतल्यान मॅगी फाटीं घेता म्हूण घोशणा केल्ली. गोंयचे रिटेल आनी सुपर मार्केटांनी मात मॅगीचो सेल सर्रास चल्ला. आतां 3 दिसां उपरांत सरकार सोमारा खंय मॅगीचेर बंदीचो आदेश काडपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. मिकीचें मातृप्रेम उफाळून आयलां. आवय दुयेत आशिल्ल्यान आपल्याक परोलाचेर 30 दीस घरा वचपाक सूट दिवची म्हूण मिकीन अर्ज केला. अर्जा बरोबर ताणें दुयेत आवय लुइजा पाशेकोची मेडिकल सर्टिफिकेटूय लायला. आवयची कुयदाद करपाक घरा वचपाक जाय अशें मिकी अर्जान म्हणटा. मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी गौरीश शंकवाळकरान मिकीचो अर्ज IG प्रिझन्स एल्विस गोमसाक धाडून दिला. इतले मजगतीं मेडिकलान एडमीट आशिल्ल्या मिकीक आयतारा सकाळी डिस्चार्ज दिवन परत सडा झेलीन व्हेलो.
घेऊया एक विराम.